तुका उलो मारता तूं म्हाका पाव तूं म्हाका पाव सायबा. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावमणिंदो पिराचीत काळांत आमी आसां आनी ह्या पिराचीत काळांत आमी दोणवण करून उपास करून मागणी करून दोन दान दिवन पवित्रतायेन वाडटा. आज मंगळार देखून आमी बाग्योंत आंतोनीक भेट करूंक आयल्या. ताचे मुखार आमच्यो गरजो घालूंक आयल्या. ताचे भाशेन दोणवण करतलीं, मागणी करतलीं आनी दुसऱ्यांक बरें करतलीं मनशां आमी जावंक आमकां कृपानी बळ ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांतल्यान मागून घेवया. आनी हें दिनवासनेचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचेंच पाप ओळखून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपितार देवाक आनी तुमकां भाव बिरिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव बिनिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. Krishna kaklut kor, Krishna kaklut kor, Krishna kaklut kor. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. प्रार्थुया. ह्या मिसाच्या इतिहासांत आमी मागता विन्सेंट फ्रांसीस फेर्नांदीस जो आपलो जोल दीस समोरमता ताचेर बायग्योंत आंतोनीचे मजतीन देवान आपले आशिर्वचनां घालूं म्हूण मागुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, तुजे पवित्र सभेक सदां घाल तुजे काकलुतीन सांबाळ. मनीस इतलो वस्कोत की तुजे विणी तो पडटा देखून तूंच आमकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी बायग्योंत आंतोनीचे मजतीन तारोणाचे वाटेन चलूंक आमकां आदार दी. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोदोमाच्या राजकारभाऱ्यानो सर्वेस्पराचें उतर आयकात. गोमोराच्या लोकांनो देवाचे सुमूर्तीक कान दियात. दुआत तुमकां नितोल जायात. म्हज्या दोळ्या मुखा वयले तुमचें खोटेपण पयस काडात आनीक वायट करिनाकात. बरें करूंक शिकात
न्यायनीत राखूंक वावरात, कोश्टवतल्यांक आदार दियात, अनाथ भुरग्यांक राखात, विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर. जोरी तुमचीं पातकां तांबडी लाल तोरी बर्फावरी धवी फूल जातोलीं तीं. जोरी तीं तांबडे भिरोण कशीं तोरी कापसावरी जातोलीं धवी. हांव सांगता तें आयकुनची तुमकां खोशी आसत जाल्यार ह्या देसांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण वायटूच करून रावशात तर तोर्साद तुमकां गिरासतली. सर्वेस्पोर आपले तोंडी हें सांगता. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. म्हणुया, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतले बोकडे बी म्हाका नाकात. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे सुमृतीची कोत्ताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. असलीं तुजीं कोत्तुबां आनी हांव ओगोर रावचो? तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय? जो कोण दिनवासनेचो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार. Lódeate, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Lódeate, oh Cristo. Amen. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पोर. आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात. Lódeate, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Lódeate, oh Cristo. Amen. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजू जेरुसल्याक चडून वेतालो आनी 12 शिसांक कुशीन व्हरून लोकां आनी आपल्या शिसांकडे उलोवन जेजून म्हणलें, मोइजेसाच्या आसनांचेर धर्मशास्त्री आनी फारिजेव बसल्यात. म्हणटकूच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात. पूण तांच्या कर्तुबां प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी तळू नजो तसलीं ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात. पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लायत शेनांत. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो कोरण्यो करतात देखून मंत्रा पोतराचीं पोदोरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्रांचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो देवस्थानांत पयले वयले जागे. थिंट्यार
आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची रूच आशा. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हूण पाचारूं म्हूण तुमी आशेव नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगलीं भाव भयणां. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणूं नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितर कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपणाकूच खालतो करता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका कृष्ण. मोगाळ बांबडिनो, पिराचीत काळांत आमी आमचे भितरूच वचून आमचीच परिक्षा कोत्ता. आमचे भितर कितें आसा, आमची वागणूक कसली जाल्या, आमी कशे भाशेन चलता भोंवता, हें मनशांच कशी न्हय पूण क्रिस्तांवां कशी, हाचेर लक्ष घालूंक आमकां हो पिराचीत काळ आपयता. भितर वचून आमच्या जिविताची वागणुकेची फोडणीशी करूंक, इंग्लिशीन आमी म्हणटा टू एनालायज our own attitudes and our own behaviors. कित्याक चडशे आमी आमची नदर भायल्यान घालता, आमचे दोळे भायल्यान नदर घालूंक आपयतात आनी जितले आमी भायल्यान नदर घालून जियेता तितलें आमचें ध्यान आनी मन, आमचें लक्ष भायल्या वस्तूंचेर उरता. आनी जितलें आमी भायल्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान, मन आनी लक्ष घालता तितली आमची वागणूकूय भायलीच जाता. लोकांक कितें आमचें बरें मानता, लोक आमकां कशी आपुरबाय दाखयतलो, लोक आमकां कसो वाखाणटलो, लोकांक आमचें बरेंपण दिसतलें, हांव बरो, हाचेर आमचें लक्ष आनी मन वेता. लोकांक जाय तें करीत जाल्यार तूं बरो, लोकांक एके भाशेन तूं तांकां जाय तें दिवशी जाल्यार तूं बरो, ना जाल्यार तूं बरो न्हय. पूण तुवें जें दिवंक जाय आनी तुवें तें करूंक जाय तें बरें वो ना हाचेरूय आमी लक्ष घालता. हांव कोत्तां, पूण हांव कोत्तां तें बरें आनी तें पोरजेक बऱ्याक पडटलें, तें समाजाक बऱ्याक पडटलें, वो हांव कोत्तां तें म्हज्या खासगी बरेपणाक, म्हाका मान घेवपाक, म्हाका आबरू हाडपाक, म्हजेंच व्हडपण करपाक. आतांच्या काळार ही असली वागणूक अदीक अदीक वाडटा. जोण एकलो आपणाचेंच तांबडें म्हणटा, म्हणणें आहा कोंकणी भाशेन, म्हजेंच तांबडें म्हणजे हांव म्हजेंच सादयतां आनी हांव म्हजेंच कोत्तां. म्हाका म्हजो धर्म कितें करूंक आपयता, धर्माची शिकवण कितें करूंक आपयता, ताचेर हांव उणें लक्ष घालतां. पूण अदीक लक्ष संवसारी नदरेन हांवें कशें वागूंक जाय आनी म्हाका नामणां मेळूंक जाय हाचेर लक्ष घालता. हाचेर जेजू गरज घालता. आनी कसली गरज घालता तो, अदीक करून आमचे वागणुकेचेर. व्हडपण सोदतल्या मनशाक तो खाला उडयता. अदीक करून फारिसेवांची वागणूक तसली आसली, कित्याक ते जाणार आसले, ते नेणार न्हय, ते कायदे शिकलेले, ते धर्माचे सगळे नेम कायदे जाणा आसले, शिकून जाणा आसले, बेश्टे भायल्यान आयकून न्हय. आनी ते पासत तांचें मन आसलें आमी अदीक जाणार, आमी अदीक जाणव आनी आमी फुडारी, आनी आमी फुडारी कशे दुसऱ्यांक आमी दाखोवंक जाय. पूण ह्या निमतान तांचें कितें ते दुसऱ्यांक दाखयताले
तें भायल्या वस्तूंचेर भायल्यो वस्तू कितें आहात जावं आंगोश्त्रां आहात तांचेर व्हडले व्हडले जागे आहात ते सोदपाचेर व्हडल्यो व्हडल्यो सुवाती आहात थंयसर आपणाक सलाम कोणें कोचचो असल्याचेर ध्यान मन घालताले. तांची शिकवण ताणें लोकांक दिवंक जाय आसली. ती शिकवण एक सेवेची चाकरी कशी न्हय पूण ही शिकवण आमी व्हडले आमी सगळें जाणां तुमी नेणार तुमी कांयच नको नेणान असली तांची वागणूक आसली. आनी ह्या वागणुकेचेर जेजू गरज घालता. जाल्यार गेल्ल्या सातोळ्यांत हांव हांगासरूच म्हणटालो एक कोंकणी म्हणणी आहा आमची आनी ती कोंकणी म्हणणीचो सारको समज आमी नेणाव. आनीक एक पाट म्हाका दिसता हांवें हांगा सांगल्या. दाखोवपाचे दांत वेगळे आनी खावपाचे दांत वेगळे. पयलें मन येता आमची जाणटीं आहात तांचे दांत पडल्यात आनी ती मागीर ते डेंचर्स घालतात आर्टिफिशियल दांत घालतात आनी ते आर्टिफिशियल दांत इतले बरे दिसतात तुज्या सोयंबाच्या दांतावन ते अदीक बरे दिसतात. आसले म्हणटोच गमता तुजे दांत निजाचे दांत वो आडयेचे दांत. ते जायते पावटी ते सारकें धरना म्हणटो ठाट करून दांत जोडटात उलयता आसतना आसता आसतना आनी ते पासत ते दांत घालतात ती मनशां सारकीं शिड्डूक रावतात. ते तरी दांत नात तांच्यांनी मागणी लग्न करूंक जायना. सगळे मोळां हालतात आनी तें कोणाकूय समजना. ताका समजता आनी तें देवाक समजता दुसऱ्यांक समजना. कित्याक आमकां दिसता त्या दांतांचेर हांव त्या दांतांची खबर करिना. ही म्हणणी आदली. हे दांत आडयेचे दांत सोदून काडचे आदली ती. ते आडयेचे दांत जाले सुमार 30-40 वर्सां ते देंतिस्तांनी सोदून काडल्यात आनी ते इतले बरे दिसतात. त्या दांतांचेर हांव नदर घालिना. दाखोवपाचे दांत वेगळे खावपाचे दांत वेगळे अशें न्हय. आमी खाता दाळ्यांनी दांतान थोड्यो वस्तू चाबता फुडल्या दांतांनी पूण दाळ उजार कोत्ता तें चाबूंक. पूण दाखोवपाचे दांत वेगळे आनी खावपाचे दांत वेगळे म्हळ्यार कितें आमकां 2 तरेचे दांत आहात तशें न्हय. ही म्हणणी ओत्याक लायता आमी. ओत्याचे भायले टास्क आहात ते होकोत दाखोवपाक आनी ताका आमी आयवरी म्हणटा मार्फी म्हणटा. ही मार्फींची वस्त आनी आदीं सगल्यो इमाज्यो इगोर्जेन वापरताल्यो त्यो मार्फींच्यो इमाज्यो आयवरी. आमच्या इगोर्जेंत एक म्हाका थंय सांकिस्तीन दवलोली मेवली येदी व्हडली इमाकलाद सायबिणींची आयवरी म्हणजे ती मार्फींची. तिका प्रेस आसतलो सुमार 80 लाख धाकटुली ती पूण आदली देखून आनी मार्फींची देखून ती ओतयाच्या दांतांची ती म्हारग वस्तू. कित्याक ते मार्फी म्हारगेली वस्त. ते पासत ओती ते दाखयता. त्या दांतांनी सगल्यांचे निसणटणूय कोत्ता तो. रूख उडोवंक जाय त्या दांतांनी कोत्ता पूण ताचे खावपाचे दांत भितर आहात ते दिश्टी पडनात. तो खाता हे व्हडले दाखयता त्या दांतांतल्यान खायना पूण भितरल्या दांतांतल्यान खाता. आनी ते पासत ही म्हणणी ओत्याक लागता दाखोवपाचे दांत वेगळे आनी खावपाचे दांत वेगळे. ती हांव आमकां लायता. आमचे भायल्यान वागणूक दुसरे भाशेची आनी भितरली आमची दुसरे भाशेची. आनी ते पासत ती म्हणणी जांकां लागता जांचे भायल्यान बरे एके भाशेन लोकांक बरें आपणा विशीं बरें उलोवंक जाय म्हूण बरेंपण दाखयतात पूण भितरल्यान सारकें वांकडेपण दाखयतात. तें वांकडेपण तूं एकलोच जाणा दुसरो नको. तूं दाखयता ती एक वागणूक आनी तुजी भितरली दुसरी. हें जेजू फारिजांक म्हणटा. आयज म्हणल्यार ते भाशेन फारिजांक म्हणटा तो. तुमी भायल्यान फोंड बरे नेटयलोले तांकां पिशेल मारलां तांकां रोंग काडला तांकां माबल घातल्या बरे दिसतात पूण भितरल्यान कुसलोल्या हाडांनी भरल्यात. म्हणजे हें तें खावटें आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांक दाखयता आनी भितरल्यान दुसरें. दाखोवपाचे दांत वेगळे खावपाचे दांत वेगळे. आनी आमकां सगल्यांक लागता अदी करून वडिलांकूय लागता. आज जेजू आमकां सांगता धर्मशास्त्री फारिजेव व्हडली व्हडली सुवाती सोदतात
व्हडले व्हडले सलाम सोदतात, व्हडलीं व्हडलीं आंगोश्त्रां घालून भोंवतात, आनीक आपूण व्हडले, आपणाहून व्हडलो कोण ना, पूण शिकलोले अशें म्हणटात. पूण भितरल्यान तांचें जिवीत सारकें वांकडें. आनी ते पासून जेजू म्हणटा तें सांगीत तें तुमी करात, पूण तांची वागणूक तुमच्या जिवितांत पाळूं नाकात. कित्याक ते सांगतात एक आनी कोत्तात दुसरें. तें दाखोवपाचे दांत वेगळे आनी खावपाचे दांत वेगळे. बायगोंत हातून एक सारकें जिवीत जियेलो, ताचें भितरलें जिवीत आनी भायलें गोवायकेचें जिवीत एकूच आसलें. तांचे मदें खावटें नासलें. जें कितें तो सत मानतालो तेंच तो जियेतालो आनी तेंच तो दाखयतालो सोबीमाजार. जें कितें आमी सत मानता तें आमी जियेता आनी तें सोबीमाजार दाखयता आनी ताची गोवायकी दिता. तें आमी करूंक जाय ह्या दिसांनी अदीक करून पिराचीत काळांत. ते पासून पिराचीत काळांत आमचेरूच नदर घालूंक देव आमकां आपयता. तुजेर नदर घाले दोळे भायल्यान लोकांक कितें बरें दिसता ताचेर नदर घालचे सुवातेर तुज्या आत्म्याचेर घाल, तुजे वागणुकेचेर घाल, तुज्या मनाचेर घाल, तुज्या काळजाचेर घाल. दोळे भायल्यान पळयतात ते भितर पडे आनी तूं खंय पावलाय, तुजें जिवीत कसलें जालां, तुज्या जिवितांत कितलें बरेंपण केलां तें पळय. पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याचें आज तें सांगता. म्हणजे बरें करात, देवाचें बरेंपण तुमकां मेवलां तें बरेंपण दाखयात, दुसऱ्यांक आदार दियात, बऱ्यो करण्यो आदारात. तें बरेंपण. आनी बऱ्यो करण्यो आदारतात ते लागून लोकांक दाखोवंक न्हय. जेजू म्हणटा तुजो उजवो हात कितें कोत्ता तें तुज्या दाव्या हाताक गोमचें न्हय. कित्याक तुजो बाप पळयता तूं कितें कोत्ता तें. लोकांक दाखोवंक तूं करिनाय. लोक पळयतलो, तुका शाबासकी दितलो, विसरतलो, पूण तुजो बाप सुर्गीचो तुवें कितें केलाय तें सारकें उगडास धरून रावतलो आनी तुका शाबासकी दितलो, तुका मोजरी दितलो, तुका सुर्गीचें सूख दितलो. हाचेर नदर घाल. ते पासून ह्या पिराचीत काळांत ही लांब यात्रा आहा पिराचीत काळाची. एक दीस म्हजो ओगूण कसलो आनी एक ओगुणांचेरूच नदर मारया. जायते फावट आमी चिंता 10 ओगूण आहात, 10 ओगूण आमी भायर काडूंक भोंवता आमच्या जिवितांत. केदना जावचें ना. एक कोरेजमान हांव सांगता लोकांक, एकूच ओगुणांचेर नियाळ कर. तुजो एक ओगूण घे आनी ताच्या पाळाक तावन तोडून काड. ही कुराड मारता ती वयल्या वयर मारी नाका. तुज्या पाळ आनी ताळ आहा तुयंतान ओड. 40 दीस आहात, 40 दिसां मदें एक ओगुणाचेर लक्ष घाल आनी एक ओगूण काडून उडय. तूं तोडून उडय. जाल्यार तूं 10 ओगूण काडूंक सोदता, एकूय जावचो ना. कित्याक देव तुका मान दिता. देव तुजे निर्णय जाणा आनी देव जाणा तूं वचकोत म्हूण. आयचें आमी मागणें केलां सोमात प्रार्थोन. तें अशें म्हणटा, सायबा आमी कितलीं वचकोत तें तूं एकलोच जाणाय. देव जाणा आमची वचकोताय आनी देव जाणा आमी कशे भाशेन नाटकां कोत्ता. तीं भायल्यान नाटकां कोत्ता, भितरल्यान आमचें जिवीत तें तो एकलोच जाणा. ते पासून तो समजता आमकां. आमी तर म्हणलें सायबा ह्या कोरेजमांत एकूच ओगूण घेता, देव आमकां आदार दितलो. आनी आमी म्हणलें म्हण देवाक, सायबा हांव 10 ओगूण काडूंक उडोवंक सोदतां. देव म्हणटलो जावचें ना, तुजे कडेन जावचें ना आनी हांवूय तुका आदार दिवचो ना. कित्याक 10 ओगूण काडूंक जायना. ते भितर रिगल्यात सारके. ताणीं घांस घेतला, घांस मारून आहा ते तुज्या जिवितांत. एकूच घे आनी काल्तिकायेन तोंडायेन देवाचेर पातयेवन, तुजेर न्हय, तूं तुजेर कितलो म्हूण पातयतलोय, देवाचेर पातयेवन हाच्या पाळ आनी ताळ उमटून काड. तूं मागीर पास्कांचे परबेक भितर सरता तेन्ना एक ओगूण उणो जालो तुज्या जिवितांतलो आनी खुशाल जाव. एक ओगूण उणो जावप म्हणल्यार देवाची कृपा, देवाचें बेसांव, देवाची मजत तुका. आनी हेच पासून एकूच ओगुणाचेर नदर मारुया आनी ओगूण आमच्या जिवितांतलो उमटावन काडूंक वावरुया. हें करूंक जेजू थोड्याच वेळांनी आल्तारार येतलो, आमच्या काळजांत रीग घेतलो, आमच्या मनांत वेतलो आनी आमचेर उजवाड घालतलो. खंयच्या ओगुणांक आमी हात घालूंक जाय तो आनी खंयचो ओगूण काडून
आमचें जिवीत भायल्यान आनी भितरल्यान एकूच तरेचें करूंक आमकां तो आदार दितलो. हेंच देणे ताचे कडल्यान आमकां सगल्यांक मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार बायग्योंत आंतोनीचे मजतीन आमचीं तेसावां देवा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे चालींतल्यान बोगसणे दितले नमुने ते जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. बापा आमचे मागणे आयकून घे. बापा आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी झुजाची मोळां धर्मीक भेदभाव भावांक लागून उपरासतात तेन्ना शांती निर्माण करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. बापा आमचे मागणे आयकून घे. बापा आमचे मागणे आयकून घे. ह्या पिराचीत काळान जेजूचे उतर आमच्या मनान दवरून आनी दयाल कोन्यो आमच्या पेल्या सोवे करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. बापा आमचे मागणे आयकून घे. बापा आमचे मागणे आयकून घे. आयज विन्सन फ्रांसीस फेर्नांडीस आपलो वाडदीस समारंभता. त्या सोमयार ताणें ह्या मिसाचे इंतेसांव भेटयला. तर भाग्यो तातोनीचे विनवणेन बापान आपलो सुभाम आशिर्वाद ताचेर घातल्या पुरो म्हूण मागुया. बापा आमचे मागणे आयकून घे. बापा आमचे मागणे आयकून घे. सोर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार मांडलोली आमची इंतेसावां स्विकार कर आनी आमच्या काळजा मनान जाय तें आसा तेंवूय तुका उक्तें कोत्ता. तें तूं मानून घे आनी तुजी दाराड कृपा आमकां दिवन आमच्या ह्या कोरेजमाच्या दिसांनी बऱ्यो कोरन्यो आदारूंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. संवसारांतल्यो मोनजात भेटो तुका जाय नाका जाल्यो. इतल्यो चलत्यो आनी उलक्यो ओंगोणिता कोश्यो मानत्यो. तुज्याच मोगाळपणाक काडलो पातकी सोयमान ताकने सोयलो. तोच बेट तुका करता पळो आनी आमचेर काकलो देवो. तुज्याच मोगाळपणाक धाडलो पातकी सोयमान ताकने सोयलो. तोच बेट तुका करता पळो आनी आमचेर काकलो देवो.
सायबा नाका जाल्यो कितल्यो चलत्यो आनी ओळख्यो ओ गणिता कश्यो मानत्यो. भयणीनो आनी बाबानो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सवमूळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी एके पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर म्हणून घेवं. दयाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर. संवसारीक खोटेपणांतली आमकां धुवन काड आनी हे पास्क परबेच्या समयार सर्गीची देणी घेवंक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणांच्या देवा, सोर्व काडी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सोयंब आमी दोमावून दवरतल्यो. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्यो. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्यो आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आनी गरिबांक आदार दिवंक पावतल्यो. हे परी आमचे सडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भोगतां सांगाती आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu, povit, povit, povit. Dolbarazo, sorvespor tu, sorgani sonsar porlia, dusha voi vova, un sorgi. बापा, करोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक
तुमचे पासत आनी समेस्तां पासत तें वारोवतलें. म्हज्या उगडासाक कोरात. उबी रावया. उबी रावात. उबी राव. भावार्थाचो घुटपूर गोठुया. Jezu melo, Jezu żywon zala, Jezu nowian jedolo, Jezu nowian jedolo. बापा जेजूच्या मोरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलोल्या तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमा समेस्तांची हांगासर वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगती तिचो निर्मूळ पोती बायगेवन जुजे, बायगेवन दुर्नुता, बायगेवन आंतोन आमच्या आस्कऱ्या, बायगेवन जुजेबाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सूर काळी तुका मानवल्यान सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जिवंतपणाचो बरमोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्यांचो मेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोड तांच्या संगताक आमी जोडूंक फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर बंदोनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन हात उक्ते करून न्हय, हात जोडून आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां टाळणीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या आसात. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसकाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सोदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटेली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू, देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. ह्या मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आमी बसचे न्हय सांगत आयलां तुमकां. जेजू तुवें पाव तुमचे मदें आहा बसूं नाकात. तुमी जेजू काळजान घेतूच बसूं येता, दिमी घालूं येता, उबें रावं येता. कोण कुमिन्यावंक घेता वो घेना ताणें लागून उबें रावचें, ओदी करून घेना ताणें लागून उबें रावचें. ही पद्दत, कित्याक जेजू आमचे मदें आमी बसता तशें न्हय तें मागीर बसपाचें. आमचे मदें कुमिन्याव फकत जाणीं बावतिस्म घेतला आनी पवित्र सभेच्या एकचारान जे येतात तांकांच दुसऱ्या धर्माचे आहात जाल्यार मातशे फुडें नाकात. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and who live in communion with the Catholic Church. If there are people of other faith, they are called to abstain from participating in the Holy Communion. Tulog Jesu mogaluda, kitlo mo valishtam zo. Om Jesu shibis rabrauda, am kasamban tuluida. Taci bogorir konasa, so purniti cortolo. Aplo sangatam candita, Marto divik mogazo. Taci chiedevo-ti, dorsani zodoriato, bicicat meancik tundorta, apleați rocana noita. Pagdita kangkavopo, kurpines manitoita. Let's rock mustang kangkavo, Nanchilaki exata. Mogalista Jesusoria, sa Santa Mocortolia, Mantau sai batu zaupa, Tuka cortau no mosca.
उबी रावया प्रार्थुया कोण वळ्या बापा तुझ्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें ताचे उद्देशी आमकां निरंतरी तुजो आदार दी आनी आमचें जिवीत अदीक खरेपणी क्रिस्ती भोक्तीचें जिवीत जावचें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून ह्या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दुता कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ बोर म्हजें मन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगुटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे मुखार ओळखून घेता आनी म्हजें कोणतें बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणेन दितलो आनी गरज त्या कुडियोत्मेच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवोशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे विंगेंत आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय ते माग भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन. ओरचोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन तुका उलो मागतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय तोंडाय आनी शांतताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोंदीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबोनासतना विनंती कर. आमेन. Usha Ronka
बाळोक जेजू राजा संतोनी भोगता उजोर्या तुझी